आमच्याकडे असा दयानंद बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट ते जिंकले असा. सर कितल्या वोटांनी जिंकले तुम्ही? 196, 365 वोटिंग विन 196 लीड झाली. तुम्ही आमकां त्या दिवशी सांगितले की तुम्ही जिंकतले म्हणून. आता उगडास असा इतलो कॉन्फिडन्स तुमकां कसो आशिल्लो? म्हाका इतको कॉन्फिडन्स जे म्हाज्या वाड्या वयले आसा पळय, म्हाजे भुरगे आसा जावं शरीरान आसा तेजो आसलो. म्हाका 100% तेंचो आशीर्वाद आसलो आनी देवाचो साथ आसलो. विरोधकांनी खूप प्रचार केला की दबाव हे ते. विरोधक टॉप लेवलाचेर सुद्धा गेल्ले म्हाका उडोवपाक लागून सगळे एक जाल्ले. तशें सीएमाक लागून एक जाल्ले, तशें सगळे जाण एक जाल्ले. पण विरोधक खबर ना म्हाजो जो फाउंडेशन आसा हो म्हाजो वाडो आसा. हेंच्यांनी जी म्हाका साथ दिली पळय ताका लागून हांव निवडून येयला आयज. कळ्ळें न्हू? आयज हांवें सांगलेले 10 येतले आमचे म्हणून. 10 येयले. जे आमी कोणाक तरी एकट्याक ऑपोजिशनाक दिले पळय ती एक आमची भीक म्हणू नाका तशी दिली आमी तेका. तेणी सांगलेले आमच्याकडे कॅन्डिडेट ना म्हणून. तो दोतोरच्या पायार घालून घेतलो म्हणून आमी दिल्लो तेका, नाल्यार आमी दिवचे नासले आनी तेका ह्या हितून दवरतले आसले आमी. तो जिंकपाचें म्हणटा तुम्ही? तो सुद्धा आमी जिंकतले आसले. चॅलेंजीस सांगता आसलो तो दोतोरच्या पायार घालून घेयना, आमी जिंकतले आसले. आजचे श्रेय तुम्ही कोणाक दिताले? खरें म्हणचे जाल्यार आमची सगळी कृपा आसा ती सीएमाची. जे सीएमान सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरून सगळे डेव्हलपमेंटाचे दवरून आमकां जे निवडून हाडला पळय खरे उपकार तेजे आमचे. आनी हांवें सांगलेले म्युन्सिपालिटीचेर जो फटको लागतलो हो बीजेपीचोच लागतलो म्हणून, आनी खरें म्हणचे लागलो. फर्स्ट टाइम बीजेपीचे काउन्सिल आयला. फर्स्ट टाइम बीजेपीचे काउन्सिल आयला सांखळे म्युन्सिपालिटीचे. हय, फुल काउन्सिल आसता. 5 वर्सांक ती सांखळे कशें घडटले आना केन्ना कोणी करूंक नासले सारकें. हेका लागून सीएम आमच्या सदींच फाटीशी आसता.